नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सांग्यारूच येतलो IIT प्रकल्प. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायलो विश्वास. फाटलीं 6 वर्सां बंद आसा कुडचडेच्या खेळा संकुलाचें काम. निवेदक लागून काम आडखून पडिल्ल्याची मंत्री काब्रालाची गवाय. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे विद्यार्थी मोबायला विणे करतले अभ्यास. परीक्षा लागीं पाविल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी शाळेत हाडून दवरल्यात फोन. व्हडा उमेदीन मनायली दिवचल सरवणची घोडेमोडणी. लोकांनी बरीच केल्ली गर्दी. उजो लागपाच्यो घडणुक्यो चालूच. 74 सुवातांचेर पेटलो उजो. आनी गोगळा हावसिंग बोर्डा फाटल्यान दोंगराक पेटलो उजो. उजो आटोपात हाडलो ना जाल्यार संसड्या वयल्या कोयराक आसा धोको. आनी आतां खबरो विस्तारात. IIT खातीर प्रस्ताव आनी सुवात लेगीत निश्चित केले. IIT प्रकल्प खंय उबारपाचो हे IIT मळावयले तज्ञ थारायतले. पूण IIT सांगेरूच जातली असो परतून एकदा विश्वास समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायला. शुक्रारा पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मंत्री उलयतालो. मजगतीं पुर्विल्लीं देवळां परतून बांदपा खातीर एक समिती नेमल्या. पुराय गोंयांतल्यान देवळांचें नुतनीकरण करपाक 19 अर्ज आयल्या अशें मंत्री सुभाषान सांगलें. जे आसा पळय न्ही सांग्यावेल्यानूच आमी आमची प्रपोजल दिल्ले आसात. वी हॅव आयडेंटिफायड द लँड अँड इट इज गॉन टू दी IIT एक्सपर्ट्स. दे वील डिसायड ऑन वेर. आनी म्हणजे हांव म्हणटा कळ्ळें न्ही बिकॉज आय वॉन्ट IIT इन सांगें. कळ्ळें तुका हाडटलेच म्हणजे ते म्हणजे हातान ना. द लँड हॅज टू बी फिजिबल अँड दे हॅव टू सिलेक्ट इट. आनीक इट इज आफ्टर ऑल अ गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ डिसिजन. Subhash Faldesai alone is not a government. The Chief Minister will decide on looking at in all angles. ओके आम्ही एक कॉन्स्टिट्यूट केल्ली कमिटी 5 जाणांची कमिटी. ती 5 जाणांच्या कमिटीन प्रत्येक जे कितें क्लेम्स आयिल्ल्यो किंवा एप्लिकेशन्स आयिल्ली की रिकन्स्ट्रक्शनाक करपा जाय. देर वर 19 एप्लिकेशन्स. देर इज अ टीम ऑफ 5 एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स म्हणल्यार जे ह्या फिल्डान भितर काम करतात. हिस्टोरियन्स आसतले, प्रोफेसर्स ऑफ हिस्ट्री आनीक आमचे डिपार्टमेंटाचे 2 जाण. अशी एक 5 जाणांची कमिटी काडून ताणें ज्यो क्लेम्स आसात त्यो स्क्रुटिनी केल्या, व्हेरीफाय केल्या, त्या जाग्यांचेर विजिट्स केल्या अँड दे हॅव प्रिपेर्ड अ रिपोर्ट वीच इज एक्सपेक्टेड इन अनदर वीक्स टायम. दे वील सबमीट इट टू गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट वील टेक नेसेसरी डिसिजन्स. मॉस्क एक आयिल्लें ताचेर रिपोर्ट येतलो. चर्चीस कोणी एप्लाय केले ना. देर वर नो सिंगल एप्लिकेशन्स फ्रॉम चर्चीस वीच वेर डिमॉलिश ड्युरींग दीस म्हणजे ह्या पुर्तुगीज काळान भितर. नो आमी एवरी सायट आसा पळय न्ही ते मेंटेनन्स आमचे आसतलेच. आतां मेंटेनन्स म्हणल्यार वॉट यू आर टॉकिंग अबावट इज रिकन्स्ट्रक्शन किंवा रिफर्बिशींग बाकीचें कितें आसतलें. पण थीम जे वेजिटेशन क्लियरन्स आसतलें, गार्डनिंग आसतलें, हें एवरीथींग इज बींग डन. आमचे कडेन 51 सायट्स आसात आनी 51 सायट्स एका बरोबर आमी रिनोवेट करतले किंवा ते परत हें करतले अशें जायना. सो वी वील टेक अप वन बाय वन एज पर दी प्रायोरिटी अँड वी वील गेट इट डन. कुडचडेच्या खेळा संकुलाचें काम फाटलीं 6 वर्सां जालीं बंद आसा. अर्दकुटे अवस्थेंत आशिल्लें हें खेळा संकूल केन्ना पुराय जातलें काय असो प्रश्न कुडचडकारांक पडला. राष्ट्रीय खेळा सर्त गोंयांत जावपाची आसा पूण खेळगड्यांक मुळाव्यो सुविधाच नाशिल्ल्यान खेळटले तरी खंय असो प्रश्न निर्माण जाला. गोंय पायाभूत उदरगत महामंडळाच्या फाटल्या बसकेंत हो विशय आपणे मुखेलमंत्र्याच्या कानार घातिल्ल्याचें मंत्री काब्रालान सांगलें. कुडचड्या वयलो एक बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा एक्चुली खूब वर्सां बंद पडलेलो आसा आनी सदांच तेजे चर्चा जाता. जे पयलींचे मटेरियल कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले ऑनरेबल CMाक पयर GSDC मिटींग जाल्या
फाटी एक 7-8 दीस पयलीं ऑनरेबल CM चेअरमॅन आसा हांव मुद्दम मिटिंगे वचून ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट केले की हो जो भाग आसा 1 वर्स जालें इलेक्शन जावन हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परतून चालू जावपाक जाय. ऑनरेबल CMान प्रॉमीस केलें. म्हाका दिसता हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेगिना जावचो अशें म्हाजी इच्छा न्ही, आमची सगळ्या लोकांची इच्छा आहा. कुडचड्या वयले इलेक्टेड सिटीजन्स आनी सदांच ते म्हाका विचारता. आतां बाकीचे जे बाकीचे हॉस्पिटल हो जो आमचो डेव्हलपमेंट एक्सटेंशन म्हाका दिसता हे म्हयन्याच्या मे म्हयन्या म्हणल्यार पयलीं इनॉग्रेट करपाचो आमी डेट थारायल्ली आसा मे म्हयन्या पयलीं. वील ट्राय. पूण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें टेंडर जावना. हांव CMा कडेन फॉलोअप करीत आसा आनी CMान प्रॉमीस केला की रोखड्याच्या भितर ह्या दिसांनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बॅलन्स वर्क कित्याक तेणी पंचनामा करून तेजें बील रेज करपाचो म्हाका हरीश अणकोणकर जो MD आसा तेणें सांगला की केल्लें आसा. सो आतां थोड्या दिसांनी परतून टेंडर करपाक जाय. पूण बेगिना बेगीन हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेगिना बेगीन नाल्यार कितें तें उताडकी जावपाक लागलो. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते वयर लोकांक घातला आनी खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आतां कडेमार जा. सो हांवें पयर CMा कडेन उलयल्लो 5-6 दीस पयलीं GSSची बोर्ड मिटींग आसतना आनी CMान म्हाका प्रॉमीस केला बेगिना बेगीन तो चालू करता म्हणून. आयच्या आधुनीक काळात मोबायलाची इतली संवय जाल्ली आसतना जर तुमकां थोड्या वेळा खातीर मोबायल फोन कुशीक काडून दवरपाक सांगले जाल्यार तुमकां जमतलें? मात रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांनी मोबायल विना रावप शक्य आसा अशें दाखोवन दिलां. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. कोरोना काळात तंत्रज्ञानाचो खूब आदार जालो. शिक्षणीक मळार तर ऑनलायन पद्दतीन अभ्यासक्रम पुराय करचे पडले. ह्या क्षेत्राचो जितलो बरो उपेग विद्यार्थ्यांनी केलो तितलोच वायट परिणाम तांच्या अभ्यासाचेर जावपाक लागला. अशा वेळार रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या शिक्षक वर्गान नवी संकल्पना लागू करपाचो विचार केलो. पळयात रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या प्राधिकरणान केल्लो हो प्रयोग. आयची भुरगीं मोबायलाक एडिक्ट जाल्यात आनी ह्या एडिक्शनाक लागून तांच्या शिक्षणाचेर परिणाम जाता, तांच्या एकाडेमीक परफॉर्मन्साचेर परिणाम जाता असो एक समज आसा आनी तो समज कांय प्रमाणात खरोय आसा. आमी आमच्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरात ह्या संदर्भात एक प्रयोग केलो, एक संकल्पना भुरग्यांच्या मुखार दवरली आनी तातूंत आमकां यश मेळ्ळें. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या पालक शिक्षक बसकेत ह्या प्रयोगाविशींचो निर्णय जालो. शिक्षकांच्या सुचोवणेक मान दिवन सुमार 15 विद्यार्थ्यांनी आपले मोबायल फोन स्कुलाच्या लॉकरांत हाडून दवरले. ह्या सगळ्या प्रयोगांत विद्यार्थ्यां मदीं विश्वास जागोवन तांकां प्रोत्साहीत करपूय तितलेंच गरजेचें आशिल्लें. हालींच फर्स्ट एग्जाम ऑलरेडी जाल्या, ताजो रिजल्ट आनी सेकंड एग्जाम जी जावची आसा ताजी प्रेपरेशन्स हे सगळें उलोवपा खातीर आमी स्पेशल तेन्नाची PTA मिटींग आपयली. आनीक ह्याच मिटिंगेक आमी भुरग्यां कडेन एक अपील केलें की तांणी तांचो पर्सनल मोबायल आसा तो जर जमता जाय जाल्यार स्कुलाच्या लॉकरान हाडून दवरचो. सरप्रायझिंगली जवळ जवळ 15 भुरग्यांनी मोबायल आमकां हाडून दिलो. पेरंट तशेंच टिचर्सूय गोळा मारतात की भुरगीं आयकनात म्हणून, पूण आमी जो विश्वास भुरग्यांचेर दवरलो आनी जें तांकां आमी सांगलें समजायलें तातूंत उपरांत तें समजलें आनी 15 भुरग्यांनी मोबायल हाडून दिलो. म्हाका दिसता अशे तरेन सगळ्याच स्कुलांनी जावचें आनी अभ्यासाच्या वेळार आनी एग्जामीच्या वेळार तरी भुरग्यांनी मोबायल आपले सरेंडर करचे आनी करून तांचे जे मार्क्स आसा ते बरे तांकां चड बरे मेळटले. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिरान केल्लो हो प्रयोग यशस्वी जाल्लो आसा. देखून अशा तरेचो उपक्रम गोंयच्या हेर विद्यालयांनी लेगीत राबयलो जाल्यार विद्यार्थी बरे भशेन अभ्यास करपाक शकतले. आणि अशाच तरेचो हो जो प्रयोग आसा तो बाकीच्या भुरग्यांनी फॉलो करचो इन देअर ओन इंटरेस्ट आणि त्या खातीर तांकां पालकांनी आणि तांच्या शिक्षकांनी प्रवृत्त करचे, तांकां मोटिवेट करचे, तांकां रायटली कन्विन्स करचे अशें आमकां दिसता. आनी आमी भुरग्यांक सांगलां आमच्या तांचे मोबायल पेपर जो निमाणो आसतलो 10वेचो त्या दिसाक तांकां आमी रिटर्न करतले अलॉंग विथ अ नायस गिफ्ट. सो हांव म्हज्या सगळ्या टिमीच्या वतीन आमच्या भुरग्यांची परबी दिताच, आमच्या भुरग्यांक तोखणाय करताच, पूण ताचे बरोबर गोंयभरच्या भुरग्यांनी अशे तरेचो संकल्प करचो, अशे तरेचो निर्धार करचो. आनीक मोबायलाक लागून जे आपलो मायंड अफेक्ट जाता आनी जाका लागून शिक्षणाचेर परिणाम जाता, परफॉर्मन्साचेर परिणाम जाता, तो ना करून बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स करून दाखोवचो. म्हज्या सगळ्या RKD टिमीच्या वतीन फक्त आमच्याच भुरग्यांनी सबंद गोंयभरच्या भुरग्यांक परिक्षे खातीर हांव बरी यश आवडयतां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ढोल ताशाच्या गजरात आणि घंटेकटर घणाच्या तालाचेर दिवचल मालातल्या सरवण गांवची घोडेमोडणी शुक्रारा राती व्हडा उमेदीन मनयली. रातच्या वेळार जावपी सरवणची घोडेमोडणी बरीच फामाद आसा. अंदूय सरवणची घोडेमोडणी पळोवपाक थळाव्या सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. रोमाट शामपुरूश देवळात आयल्या उपरांत रातच्या 11 वरांचेर घोडेमोडणीक सुरवात जाली. ढोल ताशाच्या तालाचेर घोडे नाचपाक सुरवात जाली. पळयात सरवणच्या घोडेमोडणीची कांय खिणचित्रां.
गोंयांत सध्या उज्याच्यो घडणुक्यो वाडत आसा. सप्तका भितर कितल्याशाच उजांच्यो घडणुक्यो घडल्यो. मजगतीं शेनवारा दनपारच्या पारार नावेले, कोपार्डे, साट्रे आनी देरोडे वाठारांतल्या डोंगरार आशिल्ल्या काजी बागायताक उजो लागलो. दनपारचो पार आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो. हातूंत काजींची झाडां लासून गोबड जाली. कोणी तरी मुद्दाम उजो लायता असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायला. फाटले 10 दीस जाले गोंयभर रानांनी उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घडत आसात. तो थांबपाचो नांवूच घेना. शेनवारा गोगळ वाठारांतल्या दोंगराक दनपारच्या वेळार अचकीत उजो लागलो. हो उजो नियंत्रणांत हाडूंक ना जाल्यार सोनचडो कोयर प्रकल्पाक लागपाची शक्यताय आसा अशें मत थळाव्यांनी उक्तायलें. जाल्यार धर्मापूर वाठारांत 8 दीस जाले उजो पालोवपी दळ, NGO, रान खात्याचे अधिकारी आनी थळावे लोक उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न करतात. चोवपाक शकताय गोगळान हावसिंग बोर्ड म्हणटाय हिंगा उजो लागला. एक टँक हिंग धाकटी स्टार्ट जाला, टँका कडेन स्टार्ट जाला. वयर आमचो मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वायर आहा जो फूल ऑफ गोगळ उदक सप्लाय जाता. प्लस हो उजो आतां कंट्रोलान येना जाल्यार ते सायडीन सोनसड्यार प्लांटा कडेन पावतलो, ते सायडीन मायणा पावतलो. आतां हो कोणें गायला, कितें कोन्न जाला कांय खबर ना. हांव मुगे घार येवपा येतालो तेन्ना म्हाका वर दिश्टी पडटा म्हूण हांव येयलो चोवपाक. तेन्ना फायर ब्रिगेडूय पावली. तेणी ट्राय केलें पूण दनपारचो वगत आतां आनी हिटूय खूब आहा. वारोय मारता, भरपूर वारो मारता. ते ट्राय केलें तेणी, जायना. टँक थिंगा एक्सेसूय ना आनी तेका लागून ते आजुनूय ट्राय करीत आहाय. पूण हो आतां वयर सायडीन तेका एक्सेस ना जावन तो वयर सायडीन ते टँकारूय पावतलो आनी पावन तो ते सायडीन कंट्रोला येन जाल्यार हे कडेन डंपा कडेन पावपाक शकता. 8 दीस जाले आमगे हिंग धर्मापूर दोंगरा उज पेटवता. आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजांक रिक्वेस्ट करताय हो फायर डोज ऑफ करपाक बाय एरियल मेथड. सो कोण आमकां सपोर्ट करनाय हे यूज करपाक. सो आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें. फॉरेस्टूय येता, फायरूय येता, पूण हिंग वे ना. सो दॅट्स वाय वी वर रिक्वेस्टिंग एरियल मेथड सो दॅट वी कॅन डोज ऑफ द फायर. पर्रा हांगाचे नामनेचे कलाकार बाय शीना डिकुन्ना हाणें जागतीक हुला हूप खेळांत 3 मिनटां भितर चडांत चड रोटेशनां काडून जागतीक विक्रम केला. ताच्या ह्या यशा बद्दल गोंयभरच्या खेळा मळावयल्या मालगड्यांनी त्याची तोखणाय केली. 4 वर्सां पिरायेचे आसतना शीना हाणें हो खेळ खेळपाक सुरवात केल्ली. तेन्ना सावन आतां मेरेन बाय शीना हो खेळ खेळटा. ताच्या ह्या यशा बद्दल गोंय सरकारान ताचो राज्यस्तरीय भोवमान करपाची गरज आसा. हांव एक हुला हूप कलाकार. जेन्ना हांव 4 वर्साचें आसलें तेन्नासून म्हाजी ही कला स्टार्ट केली. म्हाजी मम्मीरूच म्हाका ही कला शिकयली आनी हांव इव्हेंट्स आनी शोज करता आनी ही म्हाजी कला जी आसा ती हांव ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर शिकयता. अँड थ्रू वीच आय गॉट एनकरेज बाय माय फॅमिली एंड फ्रेंड्स की हांव एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करचें. सो थ्रू दॅट आय attempted this world record and I got approved, and now I'm a world record holder of the most number of hula hoop rotations on a hair bun and the waist in 3 minutes. So how माझे friends and family thank you म्हणूंक सोदता. शेनवारा पणजे ढोल ताशाचो आवाज घुमलो. शिगमो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव. कोरोनाच्या 2 वर्सां उपरांत पणजेच्या शिगम्याची वेगळीच उमेद दिसून आयली. वेगवेगळ्या रंगाचे आनी खासा करून गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाचे चित्ररथ पळोवपाक लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान राजधानी पणजेन आयिल्ल्या पर्यटकांक गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतीक दायजाचे रुपडे पळोवपाक मेळ्ळे.
कांय दिसां पयलीं कोलवा वाठारांतल्या डोमिंगोस फर्नांडीस हाचें घर उज्यान लासून गोबट जाल्लें. तेका शेनवारा बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान भेट दिवन पळोवणी केली. CSR निधींतल्यान उज्यान लाशिल्लें घर परतून बांदून दितले अशें आश्वासन ह्या वेळार वेन्झीन ताका दिलें. 6th of this month, ऊस पेटलोलो आणि there was fire at night. आणि दोन्ही घरां ऊस पेटलो. And I was out of station at that point of time. I came, I think, 2 days back, and it was already 4-5 days. So हे घर बघता आखें is in a very bad shape due to fire. So somehow with some CSR support, that is corporate social responsibility, घेऊन आम्ही आता हे घरा काम कमेस केला. हे आख्या घरा आम्ही जो प्लास्टरिंग बी करपा जाय ते कोतले उचले नळे गेले आणि कांबे बी सगळे हे घातले आणि वी विल गेट दिस हाऊस रिवॅम्प्ड बॅक अगेन आणि ते इंटरनल तेंगे जाय ते भाशेन वी विल ट्राय टू सॉर्ट इट आउट अँड आख्या घर आम्ही रेडी करून दितले. बट द मेसेज हियर इज टुडे आय मॅनेज्ड विथ CSR टू गेट दिस सपोर्ट. दिस इज गव्हर्नमेंट जॉब आणि हे जे डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर जे पैसे आहे जावं ते 50,000 जावं 1.5 लाख जावं या 2 लाख जावं दिस शूड हॅपन इमिजिएटली 48 आवर्सा भितर हे सँक्शन जावपा जाय. सो जायत घरां जालो हाज्या पयलीं आनी गव्हर्नमेंटाक पयस पावना. सो दिस इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू आवर मिनिस्टर हू इज इन चार्ज ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट आमगेलो ऑनरेबल मिनिस्टर बाबूश मुन्सिरात हू इज इन चार्ज. लेट्स पुट अप अ सिस्टम इन प्लेस. एक ऍप बेस्ड सिस्टमा गरज हिंगा की जुप कोण तालाटी येलो तालाटीन पंचीन केले तालाटल्यान रिपोर्ट जालो इन 24 hours एवरीबडी सिग्नेचर्स आर देयर इन 48 hours द सँक्शनिंग हॅज टू हॅपन. गोयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आयतारा जयंती. त्या निमतान तांची धूव ज्योती बांदेकर हांणी बरयल्ल्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो आसा. भाऊच्या जिणेचेर आदारीत पुस्तक बरोवपाची म्हाजी पयलीं सावन खूब इत्सा आशिल्ली, पूण वेळ नाशिल्ल्यान मेळनाशिल्ल्या ह्या कारणान हांव बरोवपाक पावली ना. पूण कोरोनाच्या 2 वर्सांत हें पुस्तक बरोवन काडलें. पुस्तकात भाऊचे राजकीय तशेंच सामाजीक जिणेचें चित्रण केलां अशी माहिती भाऊसाहेब बांदोडकर हांची धूव ज्योती बांदेकरान दिली. आयतारा 10:30 वरांचेर भाऊ आठवांचा पारिजात ह्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी दोनापावलच्या इंटरनॅशनल सेंटरांत जातलो. भाऊ बद्दल एक पुस्तक बरोवपाचें म्हाका केन्ना खूब दिसां पासून इच्छा आशिल्ली, पण कितें मदीं मदीं खूब अशें हे आयल्यो अडचणी आयल्यो आनी ताका लागून म्हाका विलंब लागलो हें बरोवपाक. आनी मागीर आतां जें हें जालें कोविडच्या काळान आमकां खूब टायम मेळ्ळो तेन्ना ठरयलें आतां तरी बरोवपाकूच जाय म्हणून. बरोवपाचें खूब दिसां पासल्यान आशिल्लें, खूब वर्सां पासून विचार करतालें, पण अश्यो खूब मदीं अडचणी आयल्यो ताका लागून बरोवंक पावलो ना. म्हण आतां कोविडच्या काळान हांव बरोवपाक म्हाका स्कोप मेळ्ळो, टायम मेळ्ळो आनी हांवें बरोवपाचें ठरयलें. हांवें बरोवपाक मे म्हयन्यान सुरवात केल्ली. मे 2022 सुरवात केली. तें मागीर आतां कंप्लीट जालें. एक्चुली कंप्लीट जालें डिसेंबरान, पण ताच्या नंतर मागीर तें प्रूफ रिडींग हें सगळें करपाक आतां कंप्लीट जालें. तें फाल्यां रिलीज जाता. तें म्हणजे भाऊच्या
आठवणी ल्हानपणांतल्यो म्हज्या आठवणी भाऊ बरोबर घालयल्ले दीस क्षण आनी फॅमिली बरोबर घालयल्ले ते सगळें हांवें ताचेर चित्रण केलां. आनी भाऊचें सोशल लायफ, सामाजीक लायफ आनी राजकीय तांचें लायफ हाचे बद्दलूय हांवें केलें. तांची आवडी निवडी तांचे डिसिप्लीन लायफ, तांचे व्यक्तिमत्वाच्यो सगळ्यो काही गजाली हांवें तातूंत चित्रीत केल्या म्हज्या बुकार. अंदू व्हडा प्रमाणात गोंयच्या बाजारात बांगड्याची आवक वाडल्या. देखून बाजारात बांगडो विकत घेवपाक लोक गर्दी करतना दिश्टी पडटा. बांगड्याचे रुचीक जिन्नस लेगीत अंदू बाजारात व्हडा प्रमाणात विकपाक आयल्या. जाल्यार गोंयकारां सयत पर्यटक लेगीत बांगडा थालीचेर ताव मारतना दिसतात. मॅक्रल स्पेशल थालीक सध्या बरीच मागणी आसा अशें ह्या वेळार पळोवपाक मेळटा. आयज कितें नुस्तें हाडला रे म्हणल्यार सध्या आयकूंक मेळटा ते आयज बाबा बांगड्याचें जेवण. अंदू गोंयांत बांगड्याची बरीच आवक वाडिल्ल्यान बाजारात सदांच बांगडे विकपाक आयिल्ले पळोवपाक मेळटा. 100 रुपयांक 5 ना जाल्यार एकदां 100 रुपयांक 10 सुद्दां बांगडे नुस्तेकार विकतात. बांगड्याची थाळी सध्या हॉटेलांनी डिमांडान आसा. जाल्यार बायलांनी बांगड्याच्यो वेगवेगळ्यो तर्केवार जिन्नस करपाक सुरवात केला. तातूंत बांगड्याची उड्डमेथी, बांगड्याचें हुमण, तळिल्ले बांगडे, बांगड्याचे लोणचें, बांगड्याचे डांगर, बांगड्याचे सुके, बांगड्याचे धबधबीत, बांगड्याचे आताचे डांगर, बांगड्याच्यो तेफळां, रोस भरिल्ले बांगडे, रेशाद बांगडे, सुक्या बांगड्याची किसमूर, भाजिल्लो सुखो बांगडो, कोळशान भाजिल्लो बांगडे, केळी पानान गुठलावन तणान भाजिल्ले बांगडे ह्या रेसिपीचो आस्पाव आसा. बांगडो खावन आतां वीट आयला रे अशें तरणाटे म्हणटना पळोवपाक मेळटा. पूण बांगड्याची डिमांड मात कसोच कमी जाल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा पेडणेच्या हळण किल्ल्याचेर नटेश्वर कला आणि सांस्कृतिक मंडळ हांच्या वतीन इथे ओशाला मृत्यू हे नाटक आयोजित केल्ले. ह्या इतिहासीक नाटकाचे उक्तावण कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी जाले. इथे ओशाला मृत्यू ह्या नाटकात कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे संभाजीच्या भुमिकेत आशिल्ले. हे नाटक पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायिल्ली. असं व्हायला नको होतं. सरकार दोनोजी राजे शिर्के आपले सख्खे बंधू. शिवाय बस, हा विषय संपला. स्वारीने त्याचा विचारही करू नये. छत्रपती पदाला तर या विचाराचा दुरून देखील वारा लागता कामा नये. बरं, मोगली सत्तेला शह देणार हा वाघाचा छावा आज आमच्या पंजात गवसला आहे. अखेर आपला हट्टच आपण पुरा केला. पण महाराज, गुहेतून छावा पडवून आणून आपण फक्त एका नरभक्षक वाघाला डिवचला आहे. कुछ फेकणं हे राणी सरकार, दिवसलेल्या नरभक्षकांची झुंज देणं सरकार. दुसरा नशा नाही, दुसरा मजा नाही. यवनाधिपतींची झुंज हे त्यांचे सुपुत्र कधीतरी या हिंदवी स्वराज्याचं रूप ओळखतील आणि आमच्या मसलतीत समजून उमजून खुशीनं सामील होतील. याचा अर्थ विचार करावा लागेल अशी भाषा तुम्ही कळली तेव्हा समोपचार संपला. अरे 2 दिवसांचा मोगल त्यांचा तुम्हाला जास्त खूप आनंद जाता. फर्स्ट टाइम या गोंयच्या इतिहासान एक ऐतिहासीक नाटक एका ऐतिहासीक किल्ल्याचेर जाता आणि ताजो मान आणि त्या माचयेचेर आमकां काम करपाक नटेश्वर कला आणि सांस्कृतिक मंडळान संधी दिल्या बद्दल त्या संस्थेचे पयलो आमी खूब आभार मानता. छत्रपती संभाजी महाराज इथे ओशाला मृत्यूच्या नाटकांतल्यान संबंध जनते मुखार येवचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हे नाटक वसंत कानेटकर यांच्या लिखाणाच्या अभिरत्या सकल आणि स्वर्गीय रवींद्र नाईक यांच्या दिग्दर्शना सकल आज बरेचशे गोंयानूच न्ही तर महाराष्ट्रात मुख्य शहरांनी सुद्धा ह्या नाटकाचो प्रयोग जाल्लो आसा. पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे तुमकां सगळ्यांक माहिती मेळिल्ली आसा. पूण हे नाटक सादर करता आसतना एकूच ध्येय दवरलेलो आसा
की आमचे गोंयचे तरुण जे आसात तरणाटे जे आसात तांणी छत्रपती शिवरायांचे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचे विचार आत्मसात करून ह्या आपले क्षेत्रांतलो संभाजी किंवा शिवाजी जावच्यो असो एक संदेश दिवपा खातीरूच ह्या नाटकान कला आणि सांस्कृतीक मंत्री पदाची धुरा किंवा तेजी जबाबदारी म्हजेर आसून सुद्दां त्याच वेळान वेळ काडून हे नाटक सादर करपाचो म्हजो ल्हानसो प्रयत्न आसा. बरें इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी आयज हें नाटक हांगा आयज हें म्हाका दिसता हिस्ट्री आहा. म्हाका दिसता गोंयान अशें केन्ना खंयच्याच फोर्टार अशें हें जावंक ना किल्ल्यार नाटक ते आमी पेडणेकारांनी करून दाखयल्लें आसा आनी हांव सगळ्या पेडणेकारांक जे ही कमिटी आहा पळय त्या कमिटीकारांनीच हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेतली आनी तेंच्यांनी आमच्या पेडणेकारांचें नांव दवरलें आनी फर्स्ट हे आमच्या गोंयान आमच्या अशें किल्ल्यार खंय तरी एक नाटक जाता आनी ही आमच्या गोंय पेडण्याची हिस्ट्री आसतली अख्ख्या गोंयान आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करचें. दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. शेनवारा दनपारा आमोण्या महामार्गार सुमार 2.5 वरांचेर 2 बसी मदीं अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय बसींची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जालो. हातूंत 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाला. कांय वेळा भितर येरादारी लेगीत आडखून उरिल्ली. ह्या घडणुकेचो आतां फुडलो तपास चालू आसा. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल आनी फेसबुकाचेरूय गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.